अचल हांव सर्वेस्परा म्हज्या परवशान कित्याक तूं काकुळदार नितळसांव हांव लालयता तुज्या मैपासान आतां कर म्हाका नितळ गवळी तूं शेळयांक सरयताय शेळी हांव म्हजो पोस करताय तुजे ताव हांव पयस पावतना पाटी हाड हिंडान दवरताय अचल हांव सर्वेस्परा म्हज्या परवशान कित्याक तूं काकुळदार नितळसांव हांव लालयता तुज्या मैपासान आतां कर म्हाका नितळ बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या स्म्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमचे सोबे आसो आमच्या भितर PPP और JPP असो दोन पर्सनालिटी आसूंक साध्य आसा. PPP म्हळ्यार पीपल प्लीजिंग पर्सनालिटी, JPP म्हळ्यार जीजस प्लीजिंग पर्सनालिटी. आयच्या वांजेलांत आमी पळयता निकोदेमूस पयले खंयच्या हंतार आसलो PPP, मागीर क्रमेन तो JPP जालो, जीजस प्लीजिंग पर्सनालिटी. भाग्यवंत निकोदेमसाची देख घेवन आमची पातकां आमी वळखून घेवया आनी जेजूक मेस्वारलें जिवीत जियोंक प्रयत्न करया. हांव पातकी सर्वदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसरून सांगता. मनान चिंतून तोंडात विसारून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासून बेगीन सुदांच आमकां मरये सगळ्या भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर्पद्वेदार देव आमची कागूत करूं आनी आमची सगळीं पथकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावों. आमेन. सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर. मरणाची लारां सोबोवती मुजेर उपरासली, नास करचो लोट म्हज्या आंगार आयलो. अखंतच्या वेळार हांवें सरेस्पराक उलो मारलो, ताणें म्हजो ताळो आयकलो. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुजे शिवाय आमी कितेंच करूंक शकना. तुज्या काकुळतीन आमची काळजां राख. तुज्या कुशेच्या नीट वाटेन सोरोंक आमकां आदार दी. आमच्या स्म्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन.
जेरेमिया प्रवादीच्या पुस्तकांतलें वाचप. सरस्परान म्हाका तें कळीत केलें आनी तें म्हाका कळीत जालें. सरस्परा त्या समायर तुवें म्हाका तांच्यो मान्न्यो उगडाप्यो केल्योय. पूण हांव जाल्यार मारूंक व्हरतलें तसलें सादेबोळे शेळे सारको जालो. फळासोवें रूख कातरून उडोवया आनी ताच्या नांवाचो पर्यंत उडास उरणा जावच्या जियेतल्यांच्या देशांतलो ताका उमटून काडुया. अशें उलोवन ते म्हजे विरोधी मान्य करतले म्हूण म्हाका कळीत जाल्लें. पूण तूं सरस्परा न्यायनितीन मुनसुबी करताय. काळजा मना तूं परकिताय. तर ह्या लोकां कडचो तूं घेतलोय तें परीकपण म्हाका पळोवंक दी. कित्याक म्हजो तक्रार हांवें तुज्या हातांत सोडला. देवाचें उतर. देवाचे वडकार. सरस्पुरा म्हज्या देवा तुजो हांव आसरो घेता. सर्वेस्परा म्हज्या देवा तुजो हांव आसरो घेता. सरस्पुरा म्हज्या देवा तुजो हांव आसरो घेता. म्हजे पाटेक लागलेल्याच्या हातांतलो म्हाका वाटय, म्हाका निवार. ना जाल्यार सिंवा बरी म्हाका ते ग्रासून कुडके करतीत. तेदवा कोणूच म्हाका वाटोवंक सकना जायत. सर्वेस्परा म्हज्या देवा तुजो हांव आसरो घेता. म्हज्या नितीवंत आनी निर्दोशी जिवनाक कितें फावो तें म्हाका तूं दी सरस्पुरा. मनशांची मोना आनी काळजां परकितल्या नितीवंत देवा. पातकी मनशाचें कोटेपण नास कर, पूण नितीवंत मनशांक तूं सांबाळून दर. सर्वेस्परा म्हज्या देवा तुजो हांव आसरो घेता. सरस्पूर म्हजे राखण्याची डाल, तोच म्हजी खुशी पाळटल्याचें तारण. वय म्हजो देवूस नितीवंत म्हूण सुबेदार आनी ताचो राग पेट्टा दिसान दीस. सर्वेस्परा म्हज्या देवा तुजो हांव आसरो घेता. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरीत राहाया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरीत राहाया. देवाचें उतर आयकून बरी आनी उद्दार काळजान सांबाळटात आनी तिरासायेन फोळ दितात ती बागी. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरीत राहाया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरीत राहाया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे थंय जमलेल्या फारिजेवामध्ये निकोदेम एकलो. तो आदी जेजूशी रातीचें गेल्लो. ताणें तांचे लागीं म्हळें, एक मनीस कितें सांगता तें पळयल्या शिवाय वा तो कितें करता तें पळयल्या शिवाय ताका सुखीदार करूंक आमचें नियमशास्त्र आमकां सोडतावे. ते ताका म्हणाले, तुंय एक गलिलेकार गाय. पवित्र पुस्तक वाच. गलिलेयांतावन कोणी प्रवादी उपजना म्हूण तुका कळटले. तितल्यार लोक आपापल्या घरा गेलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. वाखाणी तुका क्रिस्ता. म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो, हांगासर तुमी पळयतात एक बूक, द करेज टू बी डिसलायक्ड. द करेज
टू बी डिसलायक्ड. जपानीज भाशेन इकिरो आनी खोवा हांणी बरयल्लो हो बूक 2 वर्सां आदीं इंग्लिशांत भाशांतर जालो आनी भाशांतर जाल्ल्या तक्षण 2 वर्सां आदीं भाशांतर जाल्लो ताज्यो 30 लाख कॉपीज विकून गेल्यो. मोर देन 30 lakhs कॉपीज. तांचो एक अध्याय तो तरणाटो विचारता फिलॉसॉफरा लागीं, तत्वशास्त्री लागीं, हांवें चिंतचे प्रमाणे व्हड जाल्लो मनीस केन्नाच चेंज जायना. तूं कितें म्हणटाय तशें? तरणाटो म्हणालो, हांवें जायते जाणांक पळयलां आनी म्हजो एक फ्रेंड आसा, तो सबार वर्सांतावन रिजर्वड मनीस, जोम बी बरी वॉकिंग करता, एक पटभर हांसोना, कुट्टून उलोवचें ना, बरो मनीस, पूण ताज्या इतल्याक तो चेंज जाल्लो हांवें पळोवंकूच ना. तत्वशास्त्री म्हणालो, देर आर 2 things, इथिओलॉजी आनी टेलिओलॉजी. इथिओलॉजी आमकां सांगता मनीस कित्याक तशें जाला, वाय हॅज ही बिकम लायक दॅट, कारण कळ्ळें. इथिओलॉजी. टेलिओलॉजी म्हळ्यार कशें ताणें चेंज जावयेत. आतां हो बूक थंयच सोडया, निकोदेमसाक आमी आमच्या मुखार दवरया. निकोदेमस फकत जुवांव ताज्या विशयांत उलयता. chapter 3, chapter 7, chapter 19. chapter 3 जेजू म्हणटा, एक मनीस उदकान आनी पवित्रात्म्यान जल्माल्या खरीत ताका चेंज जावंक जायना. निकोदेमस ताज्या शांतीपणाच्या भाग्यवंतपणाच्या पयल्या माळयेर आसा, ग्रावंड फ्लोर. निकोदेमसाच्यो 3 माळयो तुमकां सांगता. तो फात देता, तो नरगता, तो भियेता, तो लसता. कित्याक तो एक फरिजीव आनी तो एक शास्त्री, आनी ते कितें म्हणटा रे, ही हॅड नो करेज टू बी डिसलायक्ड. ही वॉज ए पीपल प्लीजर. आनी तो जाप दिता कशी, एक भौतीक जाप, एक संवसाराची जाप. वोट जाल्ल्यान, म्हातारो जाल्ल्यान आवयच्या पोटांत रिगून कशें जल्मोवचें पयलें. मोगाच्या भाव भयणीनो, पयले हंत पी पी पी. आमचो निकोदेमस आमी दुसऱ्या हंतार पळयता. जुवांव chapter 7. आयचो वांजेल. प्रधान याजक आनी शास्त्री तांच्या लागीं नीट उबो रावन, परतून पळया बायबलांत, तो उठलो, नीट उबो रावलो आनी तांच्या लागीं म्हणालो, खंयच्याय मनशान कितें उलयल्लें तें आयकल्या शिवाय, ताणें कितें केल्लें तें पळयल्या शिवाय ताका सुखीदार करूंक आमचें नियमशास्त्र सोडिना. पळय, स्लोली ही इज कमिंग अप. आनी ताका म्हणटात, तर तुवें गलिलेया सोगी, आय डोंट केअर, से वॉट यू वॉन्ट. तिसरे हंत निकोदेमसाचें. तिसऱ्या माळयेर तो चड लागीं. तिसरी माळय जिवंतपणाची. तिसऱ्या दिसा जेजू जिवंत जाल्लो. आयका, जुवांव 12वो चॅप्टर. मारियान 1 किलो सुगंध तेल हाडलें आनी त्या तेलांत सगळें घर परमळान बुडलें. निकोदेमसान 30 किलो तेल हाडलें आनी जेजूक मागलें. आनी एकलो ताज्या बरीच एकलो आरिमाथेयाचो जुजे, तोय लोकांच्या बियान पीपल प्लीजर,
गुटान जेजू लागीं येतालो. दोगांयक येताना धैर्य मेळ्ळें. जेजूची कूड देंवयली आनी तांणी मागली 30 किलो सगळ्या संवसाराक जिवंतपणाचो परमोळ फांकलो. मोगाच्या भाव भयणीनो, द करेज टू बी डिसलायक्ड ह्या खरेंच मानत. आनी आज 9 वरां सुरू जाता त्या रेतीरेक तुमीच चिंतून पळया, हांवें चिंतून पळयता. जायते फावटी वी आर PPP. We don't have the courage to be disliked for Jesus, for the Lord, for the good, for the truth. एक बायल मनीस म्हातारी 86 years बेत खान गेल्यार ती पडटाली. कोणें सांगलें तूं एक वॉकर कान घे. ना ना बेत पुरो म्हाका, पूण तूं पडताय न्ही. No problem. I am falling forwards. I am never falling backwards. Forwards पडताना it is a step towards progress. Forward पडताना कुर्साचें मूळ तुका मेळटा. ब्रदरांक ते भुरगीं आसतना शिकयल्लें एक कंतार. Do what you do well, my friend. Do what you do well. Falling, rising, you will win with willpower within. Falling, rising, you will win with willpower within. Amen. घेऊन आयल्या कानिको तुझ्या पायात मानून दयेन घेच्यो बाप्पा आमच्या मोगाडा. सर्वेस पोरा देवा सृष्टीच्या रचणारा समर्पित हांव तुका. उंडो गोवाचो मनशा वांगडा केलो प्रितुमेन तो दिलो. करतो उंडो आमकां जिविताचो. घेऊन आया कानिको तुझ्या पायां तळ्या मानून दयेन घेच्यो बाप्पा आमच्या मोगाडा. म्हज्या भाव भयणीनो, हे आमचें मिसाचें बलिदान सर पदवेदरा मोगाळा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागया. हे तुमच्या बलिदान आपल्या मनाक आमच्या पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर देव मानून घे. बोकण वळ्या बापा, आमची दाना प्रसन्न जावन मानून घे. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिनवासुया. वयशी आमी करूंक फावो. बोक्सन आनी नवसरनी माम प्रार्थना 2. संवसारांतून सोलोवन व्हरताय बापा सर पदवेदरा रचणारा जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका वाखणता. झगडी आनी भेद आमा मनशां मदें 2 भाग करतात. तरी एकामेकाक बोगसून शांतीन जियोंक
तूंच आमची मनां बागावन तयार करताय. तुजो आत्मो आमची काळजां बदलता. दुस्मान जाल्ले आमी एकामेका उलोवंक लागता. विरोधी जाल्ले मनीस इश्ट जातात. राष्ट्रां एका मनान शांतीची वाट सोदतात. एकामेकाचें समजून घेवन मनीस आपली झगडीं संपयतात तेन्ना राग सोडून दिवन मनीस दया दाखयतात तेन्ना बोगसाण्याचो पावस राग द्वेशाचो उजो पालवयता तेन्ना हे सगळें तूंच करताय म्हूण आमी पातयेता. ह्या खातीर दिन वाचूंक आनी वाखाणूंक फावो देखून सर्गींच्या दुतां भक्तां बराबर निरंतर आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दळभराचो सर्वेस पोरतू सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान उत्सर्गीत तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता तुका जय. उत्सर्गीत तुका जय जय. सर्वेस्परा पदवेदार बळवंत देवा तुज्या नांवान आयला त्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं आमी तुका दिनवासता. आमा मनशांक जेजू तुजो थारणाचो शब्द, फातक्यांक तो तुजो आदाराचो हात, आमा सुमेस्तांक तो तुज्या शांतीचो रस्तो. देवा आमच्या बापा फाताक करून तुजे तावन आमी पयस पयस गेल्ल्या तरी तुवें आमकां सांडूंक नाय. जेजू क्रिस्ता वरवीं तुवें आमकां तुज्या वेंगेंत परतून घेतली. ताणें आमकां बोगसाणें जोडून घेतलां तें आमी आतां समरमता आनी तुका हें प्रार्थना करता. तुज्या पुताची आज्ञा आमी पाळोवंक वेता तर तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं ही देणी पवित्र कर. आमकां सुडकां जोडून दिवच्याक तो मरोंक वेतालो त्या राती ताणें जेवणार उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. त्याच परीन जेवण जातोच ताणें काळज घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काळज, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें बक्षाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारयतलें. हे म्हज्या उडासाक करात. भावार्थाचो घट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्या येतलो. सर्वेस्परा आमच्या बापा तुज्या पुतान आमकां हें आपल्या मोगाचें देणें आमच्या हातांनी घालां. आमी भक्तीपणान उडास करता जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो. आनी तुवें आमकां दिलाय तें आमच्या बक्षाण्याचें बलिदान आमी तुका समर्पिता. पवित्र बापा पवित्र आत्म्या वरवीं आमकांय मांडून घे म्हूण आमी मागता. ह्या जेवणांत वांटो घेवन तुज्या पुताचो आत्मो आमकां मेळो. आमचो वेगळो सार तो काडून उडो. फ्रांसीस आमच्या भगिवंत बापाच्या, पीटर पॉल आमच्या गोवळी बापाच्या आनी आख्या देवाच्या परजेच्या एकवटांत तो आमकां सांबाळू. तुजी पवित्र सभा मनशां मदें एकवटाची कुना जावं आनी तुजी शांती विस्तारूंक वावरूं.
जशें तूं आमकां हांगा भगिवंतांक वार मरये देवाचे माये भगिवन जुजे तिजो पोती भगिवन निकोदेमूस आनी सगळ्या भक्तां बराबर तुज्या पुताच्या जेवणाक जमो करताय तशें सगळ्या जाती कातींच्या देसा भासांच्या मनशांक सासणीक एकवटाच्या जेवणाक पूर्ण शांतीच्या नव्या संवसारांत जमय. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवे धार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. आमेन 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 आमेन. उदकान आनी पवित्र आत्म्यान जल्म मारल्या करीत आमकां चेंज जावंक जायना. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसतो तो रास आमकां दी आनी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्यान पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. सरस्परा सर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सहज काय आमकां दी. आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय सर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दी. एकवटान सांबाळ तूं जियेताय राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. जेजूची शांती सदांकाल तुमचे सव्या आसूं. तुमचे सव्या आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळती कर. देवाची शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळती कर. देवाची शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी हो आमचो जेजू. निकोदेमूस ताका फायनली वळखलो. ताच्या जेवणाक तूं आमकां आपयताय आमी सुभागी. सुम्या तुवें बिरोवचे भाग्य म्हाका फावना पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजू आमकां ससनाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन.
जेजू तुये काळजात तुये बिडार करून तुये तुझे समोर आयला तुका राखून रावल्या लागिये तू वेगिये लागिये तू वेगिये तू सावला सायबुस्वार काळोख पस्ताव डावसो मना काळोख निवरा अमर जीवित लाभोसो उस्वार फाकय जीवित लाभोय सर्गी निवासात पावय उस्वार फाकय जीवित लाभोय सर्गी निवासात पावय जेजू तुये काळजात तुये बिडार करून तुये तुझे समोर आयल्या तुका राखून रावल्या लागिये तू वेगिये लागिये तू वेगिये प्रार्थुया पवित्र देण्यावरवीं आमी पातकांतलीं सुटून नितळ जाता दिसपट्ट्या जिणेंत आमी वाडटा ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो आमेन वचून येयात निकोदेमसाच्या बऱ्या देखीन तुमकां धाडटा देवाचे वडपकार कार्मेल सायबिनीचे नोवेन ये भगवंती देवाचे माये आमी तुका कार्मेल माय आनी राणी म्हूण वखणटा आपणाक सुचरण लसी म्हूण लेखल्या तुका देवान ताच्या एकल्या सुताची आवय जावन वेंचली जेजून तुज्या पुतान कोसारून काळतना आमची आवय जावन दिली कार्मेल गुड्यार मोठ वर्षांनी तुका तांची आवय आनी शारोतीन म्हूण मानून घेतली घरच्या आकांता वेळार तांणी तुका कार्मेलाच्या फुलां स्वादीक दाखवाले सर्गींच्या वैभवा दैवीक माये कोण ना तुजे परी बळे माये खतनातले आमकवारी कार्मेलितांच्या आदारा पाव आमकां ये दर्या सुकरा म्हूण पारातले आनी तूं तांकां पावली आतां तुका तुज्या भुरग्यांचो हुस्को आसा म्हळ्यार दृढतायेन आनी थिरपळ भरवशान तुजी सरशी आमी येता आनी आमच्यो सर गरजो तुजे मारिफात जेजू मुखार दवरता 9 वरांचेर सुरू जावची रितीर बऱ्या भाशेन फुडें वचूंक आमी मागया आमच्या भुरग्यांच्या परिक्षे पसती आमी मागया मान मरिये कृपेन भरले सरस्पत विदेसा स्त्रियां भितर तूं सदैव तुजो पूत जेजू भगवंती मरिये देवाची माय आमच्या पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन कार्मेलाच्या सुंदर राणये आमच्या पासत विनंती कर मान मरिये कृपेन भरले सरस्पत विदेसा स्त्रियां भितर तूं सदैव तुजो पूत जेजू भगवंती मरिये देवाची माय आमच्या पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन कार्मेलाच्या सुंदर राणये आमच्या पासत विनंती कर मान मरिये कृपेन भरले सरस्पत विदेसा स्त्रियां भितर तूं सदैव तुजो पूत जेजू भगवंती मरिये देवाची माय आमच्या पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन कार्मेलाच्या सुंदर राणये आमच्या पासत विनंती कर अर्गां प्रार्थना ये भगवंती मरिये कार्मेल राणये आमच्या आवयतून जावन आसता तुवें आमच्या खातीर मागून धाडिल्ल्या सगळ्या उपकारांक अर्गां दिता व्हडा पतीन तुजी बेबीन गेल्ल्या सर्वांक कश्ट अनवरांतली वायट विघ्नांतली तुवें राखल्याय देखून आनी आमच्या सर गरजांनी तूं आमकां एक आवय कशी आदार दिवन आयल्याय देखून तुका आमी दिनवासता
ह्या घडी आम्ही तुझे तसले मोगाचे सेवेचे आणि मागण्याचे जिवीचे येवंक प्रयत्न करतले हांव अशें आमी सदांच तुज्या पुताक विश्वासी रावून सर्गीच्या सुखाक पावोवंक आमकां फावो कर म्हूण मागता तुझ्या आणि तुझे हाती असलेल्या जेजू बाळकाच्या कृपे वरवीं आमेन. रोडोन मेळ्या आनी सोमेस्त आपले मोरी आमकां पळयता येवन रड्या तिच्या सांगाता जेजू मोकुरसार काढता नात की तुमचे कडे दुका दुश्मनचे निंदा करता कितलो सोसनी कष्टान दगतात जेजू मोकुरसार काढता मोगाळ पुत्रा सोवे आमकां मोर्याक आशिर्वाद दीव आमकां भगवंत कसोची कृपेवर आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.